नमस्कार. सडेतोड नाईक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. एक म्हत्वाचो पॉलिटिकल विशय, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचें अस्तित्व कितें. तांचो जो पळय प्रमुख आसा सुदीन ढवळीकर हाणें एक स्टेटमेंट केला काल की महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाक आडावपाक कांय म्हत्वाच्या व्हडल्या राजकीय पक्षांनी खंय आम आदमी पार्टी आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ह्या पक्षांक गोंयांत हाडले. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचें अस्तित्व जेन्ना आमी चिंततात तेन्ना ढवळीकरां बद्दल स्वाभावीक कोणूय ताजे बद्दल उलयतलो, कोणी ताजेर बोट दवरतलो. ढवळीकरान ह्या पक्षाक वाडोवपाक, ह्या पक्षाक गोंयचो एक म्हत्वाचो पक्ष करपाक आनी सत्तेर येवपा खातीर कितें योगदान दिलां. हो पक्ष फाटल्या 20 वर्सां कितें करता, हो पक्षाचो फ्युचर कितें, हांकां राजकीय अस्तित्व, गोंयचें अस्तित्व आनी गोंयचें एकूण पळय राजकीय अवकाश आसा हातूंत भितर कितलें काम करपाचें आसा ह्या विशयाचे दोन मानेस्त आमचे कडेन आहात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे कडेन प्रेमानंद बाब गावडे. प्रेमानंद बाब गावडे RGPचो एक म्हत्वाचो वांगडी. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन तूं अजुनूय आसा न्ही? यस सर. कारण आमकां मातसो मदीं मदीं शॉक जाता की अरे कितें चल्लां वांगडे हांगा आसात, थंय आसात, कांय जाण मनोजाले लोक म्हणटात, कांय जाण बोरकाराले म्हणटात. आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार कितें, तूं मडकय फाटल्या इलेक्शनाक तुवें 4000 मतां घेतिल्लीं. हय सर. तो प्रेमानंद गावडे आज आमचे बरोबर आसा आनी तो पॉलिटिकली उलोवपाचो. मडके मतदारसंघ महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचें एकूच गोंयचें राजकारण. आनी आमचे बरोबर युगांक नायक, एक राजकीय भाश्यकार. युगांक हांव सगळ्यान पयलीं तुजे कडेन येता. हो पळय ताणें जो कितें स्टेटमेंट केला तो आयकून तुज्या मनान विचार कितें आयले? पयली गजाल म्हणटा तो फाटल्या एकंदरीत प्रकरणान जे RGPचो बोवाळ जालो थंय गोवा फॉरवर्डाची चर्चा जाता, प्रादेशीक पक्षांची चर्चा जाता, बट कोणी चुकून सुद्दां MGPचो थंय विशय काडिना. कारण लोकांनी थरयला कळ्ळें तुका की MGP प्रायवेट लिमिटेड कंपनी. आतां गोंयांत पयर शिगमो जालो, तातूंत एक हें आशिल्लें की जात्रेचे खाजें काडयो बोडयो, शाणोची बायल न्हेसता फॉरेन साडयो. आतां काडयो बोडयो आनी खाजें म्हणजे ताणें सूरज पिंगेन बरो ताका रेफरन्स दिलो की धर्म परिवर्तन जालें पूण खाज्याच्यो काडयो बोडयो जाल्यो त्यो अजून चालू आहा. MGP म्हणटा तो खाज्याचो मांड. म्हणजे जंय जात्रा आसूं, कालो आसूं, फेस्त आसूं, थंय तुका खाज्याचो मांड दिसतलो आनी खाज्याचो मांड हो सुदीन ढवळीकराचो. ही आज अशी परिस्थिती MGPची करून दवरल्या. परिस्थिती जावनय करून दवरल्या. बरोबर. MGP हो स्वतंत्र भारतांतलो पयलो प्रादेशीक पक्ष बरोबर जाणें नॉन काँग्रेस सरकार हाडलें इन 1963. बरोबर. DMK इन 1967. सामके बहुजन समाजाचे पहिले पॉलिटिक्स देशांत करपी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष. इट इज नॉट DMK, इट इज नॉट एनिथिंग एल्स. कळ्ळें? इट इज महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी. आज त्या पार्टीची दशा जर पळयत कळ्ळें म्हणजे सुदीन ढवळीकर जेन्नाच्यान विधानसभेन भितर सरलो तेन्ना MGP ही खंयच्या मोठ्या पक्षाक कशी दावणीक बांदपाची आनी PWD आपल्या हातान कशें घेवपाचें सारकें. हांव व्हडलें कांय उलयना. नितीश कुमार जेन्ना जेन्ना ताणें NDAन येवपाचें ठरयलें ताजें एक तत्व आशिल्लें की तुमी कर्पुरी ठाकूर जो बिहाराचो आदलो मुख्यमंत्री आसा ताका तुमी भारतरत्न दिया. 2000 ते 2026 काँग्रेस आयली, BJP आयली, UPA आयली, NDA आयली. सुदीन ढवळीकर सगळ्या काँग्रेस सरकाराच्या सगळ्या काँग्रेस वा BJP सरकारात PWD मंत्री आहा. तो आपल्या केन्ना दिसूना की भाऊसाहेब बांदोडकराक मरणोपरांत पद्मभूषण किंवा पद्मविभूषण मेळचे और तुमच्या सरकाराक. ही ह्या लोकांची बांदिलकी आहा. कळ्ळें? आनी आज जे तुगेले महिला आरक्षणाच्या हातून जे कितें जोडपी भितर सरल्या पळय सत्यनारायणची पुजा करपाक हे जे बंधू जेन्ना भितर सरले पळय कळ्ळें तेन्ना तुगेले एकंदरीत गोंयच्या फॉरगेट अबाउट MGPचे गोंयच्या राजकारणाचें निसंतान जालें. कळ्ळें? आनी आज हो जो सांगता पळय की ह्या मोठ्या पार्टींक हाडले फाटल्या इलेक्शनाक TMC कडेन युती कोणें केल्ली? तुमी जर म्हणटा आमी गोंयचो पक्ष तेन्ना 13 सिटां घेवन 26 सिटां TMCक दिल्या. अरे रे ह्या आवती काय गोयच्या प्रादेशिक पक्षाची आवती काय म्हणजे तुम्ही यू आर कॉलिंग TMC जाचे काय अस्तित्वच ना ताजो तुमकां दिसता की आम्ही ज्युनियर पार्टनर जावपाक शकता.
सो अशे तरेची ही जी परिस्थिती आसा आनी आज जे आसा पळय की महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी आनी ताणें सांगलें की आमी आतां महाराष्ट्रवादी म्हणप ना आतां आमकां मगो म्हणप कळ्ळें ताजें नांव चेंज करून तांणी मगो न्ही की मडकय गांवचो पक्ष इतले करून दवरप आनी ताजे फक्त ध्येय आनी उद्दिश्ट इतलेंच आसा की कशें ना कशें करून आपल्या घरी भावाक सो ही अशे तरेची परिस्थिती ताणें करून दवरली. प्रेमानंद गावडे बाब तुवें युगांकाक एक परखड भाश्य तुवें आयकलें म्हाका सांग तूं मडकय इलेक्शना उबो रावलो तुवें आरजीच्या वतीन 4,000 मतां घेतली आरजी बी एक प्रादेशीक पक्षच मगो पक्षाचे बद्दल तुमकां राग आसा कित्याक आसा नो इन सेन्स आतां ताणें सांगलें व्हडले पार्टी कडेन जे आरजीची खंय तरी कोणी आरजीन हाडल्या म्हणटा आरजीक तुमकां भाड्याचे बैल मेळटा ताणें भाड्याचे बैलूय म्हणले ताणें आनी ही पार्टी फुडें टिकपाची ना म्हणटा बरोबर जाल्यार आतां तेणी जे जो धवळीकार आसा ताणी सगळ्यांत पयलीं मिटी मारल्या त्या व्हडल्या पार्ट्याकूच सामकें. ज्यो भारतांतली व्हडली पार्टी म्हणल्यार सगळ्यांत एक बीजेपी सद्या आसा ती गोंयची आनी दुसरी म्हणल्यार ताच्या पयलीं आशिल्ली ती काँग्रेस हांकां मिटी मारूनच तो आसा आनी बाबा युगांक बाबान सांगले त्या प्रमाणे कितें म्हणटा तें व्हडलें घेवपाचें खातें आनी गोंयची निसंटाण करपाचें इतलेंच केल्लें आसा ताणें कारण जेन्ना जेन्ना ताणें पोर्टफोलियो घेतला जो PWDचो तेन्ना गोंयभरांत जे मेजर एक्सिडेंट जाल्ले पळय ते सगळें गोंयभरांत लोकांक खबर आसा आनी कितलेशे लोक अशे एक्सिडेंटान मरोन ते श्राप घेवन ते कोणाक सापतले ते तेणी जाणून घेवपाक जाय हें आमी सांगूंक सोदता. आनी आरजी म्हणटा जाल्यार जी आरजी 2017 पार्टी जी रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो एक NGO फॉर्म जाल्लो आनी ते NGOचे नेटान गोंयभरचे भुरगे एकठांय जाल्ले जे नवे ब्लडाचे नवे विचाराचे जे धवळीकारा सारखे जे पोन्ने विचार म्हणजे 60-65 वर्सां पयलींचे विचार हे विचार खंय तरी पयस जावपाक जाय म्हणजे आमकां गोंय खंय तरी दुसरे दिशेन व्हरपाक जाय गोंय डिस्ट्रक्शना वटेन वयता तें थारोवपाक जाय ह्या विचारान खंय तरी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष पयलीं हो NGO फॉर्म जाल्लो आनी तेज्या रुपान मागीर भुरग्यांचें जें डिसिजन जालें बाबा आमी पार्टी फॉर्म करून आमी सरकारान कित्याक वचो जायना हे विशयाचेर पार्टी फॉर्म जाली आनी मागीर इलेक्शन लढलें आनी इलेक्शन लढोन गोंयची आज जी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जी आसा ती सगळ्यांत व्हडली रिजनल पार्टी जावन आसा हें धवळीकाराक खबर ना दिसता तेणी ही जाणविकाय करून घेवची आनी कांय भुरगे जे गोंयचे आसात पळय आतां ते टॅलंटेड आसा म्हणजे काही भुरगे आमचे आतां अशें म्हटलें जाल्यार IITN सारके सुद्दां भुरगे आरजी पक्षान आसा बरे बरे विचाराचे भुरगे आसा आनी गोंय सांबाळपाक ते भुरगे फुडें सरलेले आसा. म्हाका सांग युगांक आमी जेन्ना मोगोचे म्हणटात तेन्ना आज तूं म्हणटा तें बरोबर आहा ढवळीकार बंधूच आमच्या दोळ्या मुखार येतात ही पार्टी मुखार सरपाक आडमेळी आसात ती कोणाची आडमेळी MGP जर म्हणटा पळय आडमेळी जर MGP मुखार सरपाक खंयची आसा जाल्यार हे धवळीकार बंधू स्वता कारण जेन्नाच्यान ताणें ज्या पद्दतीन ही पार्टी कॅप्चर करून दवरल्या की ह्या पक्षाची केन्ना विद्यार्थी संघटना पळयल्या युवा संघटना पळयल्या आनी ती संघटनाच ना पार्टी वाडटली म्हाका एक सांग खंयच्याय पक्षाचें बरें वर्साक एक अधिवेशन जाता आपल्याला एक प्रोग्राम मुखार हाडटात आपल्याला एक शॉर्ट टर्म लॉंग टर्म एक प्रोग्राम आसता पॉलिटिकल एक विचार आसता एक फिलॉसॉफी आसता ह्या पार्टीची फिलॉसॉफी कितें न्ही हांव तीच तुमकां सांगता की फाटल्या 20 वर्साच्या हातून जेन्नाच्यान हांव विद्यार्थी दशेन आसा हायर सेकंडरी ते आतां मेरेन गोंयांत कितलींशींच आंदोलनां जालीं गोवा बचाव ते आतां इनाफ इज इनाफ मेरेन मागीर वेगळी जाली कळ्ळो वेगळी वेगळी आंदोलनां जालीं भाशेच्या संदर्भान निसर्गाच्या संबंदात पर्यावरणाच्या संदर्भात रोजगाराच्या संबंदात ह्या एक्काय आंदोलनाक हे मगोचो पदाधिकारी पळयला सुदीन ढवळीकाराक पळयला दिपक ढवळीकाराक पळयला आनी हे सगळें कितें आसा पळय जें आयतें जें कितें तयार जालां थंय वचून करप आतां तुजो फोंड्या ताजो स्टेटमेंट आसा डॉक्टर केतन भाटीकाराचे अजून ताची रात थंड सुद्दां जावना 12 दीस जावना हाणें अनावन्स केला की आपूण पार्टीचें ऑफिस घालतलो फोंड्या डॉक्टर केतन भाटीकार एका वेळार तुज्या पार्टीचो एक कणखर कार्यकर्तो आशिल्लो आनी ताका आज तूं अशी परिस्थिती करून दवरता की ताच्या मरणाक अजून 12 दीस सुद्दां जायना आनी तूं सांगता की फोंड्या आपूण ऑफिस घालतलो म्हणून अशे तरेचे हे ब्लॅकमेलिंग टॅक्टीक करून आनी पार्टी ती जिवंत दवरल्या ह्या पार्टीक म्हणटा ते पार्टी म्हणा सारकें कांयच ना हाजे कडेन संघटना आसा
ना हांचे कडेन हें आसा. दुसरी गजाल, ही पार्टी जी चलयता पळय ही फक्त पार्टी चलना. फाटीं खेपे कोणें तरी म्हळें ताका की माधवरावाच्या गोट्यांतलो पक्ष कोणाक वायट दिसलें कळ्ळें, पूण फॅक्ट पूण इट इज अ फॅक्ट की विश्वास सतरकार जेन्ना आमचो हे आशिल्लो आमदार आशिल्लो तेन्ना एसेंब्लीन ताणें मुद्दो काडिल्लो की काँग्रेसीचें सरकार आशिल्लें, जी वखदां सरकारी हॉस्पिटलांनी मेळूंक जाय तो ह्या ट्रस्टाच्या मार्फत दिता म्हणून हें एसेंब्लीन काडिल्लें. तो जेन्ना PWD मिनिस्टर आशिल्लो पळय तेन्ना वयर आमी ते जेन्ना आमी ते हाजेर आंदोलन चलयल्लें की वयर तुगेले हाजेर जे हें आसता पळय म्हणजे सायन बोर्ड्स आसा ते कोंकणीन येवचे म्हणून, थंय ताणें प्रोविजन करून दवरिल्लें की जो कॉन्ट्रॅक्टर एलिजिबल आसा हे कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाक ताणें ओल्ड बोर्ड हे नॉन प्रॉफीट ऑर्गनायझेशनाक विकचें म्हणून. आतां हे नॉन प्रॉफीट ऑर्गनायझेशन कोण? आपल्याला दिस इज हे तुगेले हे सगळे RTIंतल्यान मेळा. बट हो जो मोडस ऑपरँडी जो तांचो आसा पळय कळ्ळें की पार्टीचे बाबतींत तांकां कांय देणें घेणें ना. हे तुगेले माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट वापरून ह्यो सगळ्यो कोणाक गरजू भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवप, कोणाची घरां बांदप, म्हणजे तुज्या गरिबीचो फायदो घेवन कळ्ळें. आनी हे असले तरेचे राजकारण प्रियोर तुगेले मडकय आनी फोंडे आनी कांय भौतेक प्रमाणान शिरोड्या हे करपाचें राजकारण चल्लां. बाकीचे मागीर ताका केन्ना बाबू आजगांवकार मेळटा, केन्ना नरेश सावळ मेळटा, केन्ना तुमचो दिपक पाऊसकार मेळटा, अशें केन्ना जीत आरोलकार मेळटा. म्हणजे जिखपी कॅन्डिडेट्साक ताका तिकेट दिवन घेवप. बट ह्या 4 मतदारसंघान अशे तरेचे लाचारीचें राजकारण चलता. व्हेरी गुड. आता पळया प्रेमानंद बाब, लाचारीचें राजकारण हे हो आरोप आजच युवकांन करूं ना. फाटल्या कितलींशीं वर्सां मतदारांक लाचार करून दवरल्यात काय कितें अशे तरेचो प्रश्न उपरासता ते. म्हाका सांगा, तूं मडकय इलेक्शन उबो रावलो, तूं 4000 मतां घेतलीं. तूं ह्या सगळ्या पॉलिटिक्स आतां फाटली तूं आतां 2022च्यान तूं पळयता मडकयचें राजकारण. हें मडकयचें राजकारण नेमकें कितें? सो इन सेन्स तुमी सांगले त्या प्रमाणे लाचारी म्हणल्यार हें सारकेंच आसा. आज जे मडकयकार आसा खास करून तांकां खंय तरी आपोवन व्हरप आनी लाचारीची जी कितें भीक आसा ती हातीर ओडप आनी ती भीक घेवन गांवांत वचप, घरा कडेन वचप आनी ती अंदाधुंदीन ओडप की ती तुटपून जी भीक आसता तें सॅटिस्फाय करून सादारण घर बांदतलो जावं बाकीच्या आनी कितें आपलो वेव्हार करतलो अशें कांय ते वेव्हारान आसना. म्हणजे तुमी सांगता त्या प्रमाणे ही भीक ही लाचारीची भीक ना. पूण हे सगळें बरोबर आहा. म्हाका एक सांग, लोकांक आमची लोकशाय, लोकशायेन भितर एक सिक्रेट बॅलेट म्हणून आसता, गुप्त मतदान. पयशे कोणें वाडटा घेवपान कितें वायट? गरीब जर मनीस आसा तो आपल्या दिसपट्ट्या विवंचनेन आसता, ताका डेली जेवण जाय, म्हारगाय वाडल्या, परिस्थिती हाता भायर गेल्या, राजकीय तुका प्रॉब्लेम जातात. सर्वायवल इज ए प्रॉब्लेम. शेतकरी गरीबांतलो गरीबच उरता, गव्हर्मेंटा कडेन स्किमा त्यो पावनात. अशे वेळार म्हाका एक सांग, पयशे घेता तो मनीस ओके, ताणें मतदान कित्याक करपा जाय? तो आतां इतलीं वर्सां मडकय जिखून येता. हांव आतां डेविल्स एडवोकेट म्हणून तुका प्रश्न करता, तूं आतां एका गरीब समाजांतलो कमकुमत समाजांतलो मनीस, तुजे वोटरी ताका वोट करतात, हें कितें? इन सेन्स तांकां जे तुमी सांगता त्या प्रमाणे इलेक्शन येयलें म्हणटकीर पयसो वाडपाचो इतल्योच गजाली कळटा. इलेक्शना पयलीं जर लोकांक भुरग्याक व्हरून आपोवन हाडून ती स्कीम आसा जावं कसलोय धंदो करपाक बेनिफीट मेळटा जाल्यार सरकार दरबारान कितल्योश्यो स्किमी आसा त्या भुरग्यांक तशें घडोवपाक जाय आशिल्लें, तशें घडोवना. शेनवाराक आपोवपाचे 200 रुपया जावं वॉट एवर कितें भीक म्हणटा ती दिवपाची आनी घरांत हाडपाचो असोच प्रसंग आसा मडकय मतदारसंघात. हें जावपाक जायना. कित्याक आज जी टॅलंट मडकय सुद्दां आसा पळय ती नाका त्या व्यसनान खंय तरी काबार जावपाचे दशेन गेल्या. आयज तूं अशें विचार केलो जाल्यार बारीक मडकय सारक्या गांवांत बहुजन समाजाचो भुरगो आसा तो 40 वयर भुरगो क्रॉस करिना. कित्याक? चड टेन्शनान, जॉब ना, कांय ना, मागीर व्यसनान वयता आनी आपलें जिवन काबार करता. हें जावपाक जायना. म्हाका एक सांग, मडकय मतदारसंघान अशें सदांच आरोप जाता, इलेक्शन आयलें की तुमी इलेक्शना उबे रावतात. 5 वर्सां एक काम करप आसता, 5 वर्सां लोकां मदीं एक जागृती करप आसता, लोकां मदीं एक राजकीय विचार पावप आसता की बाबा लोकशायेन तुमकां अधिकार दिल्लो आसा. 5 वर्सां तरी दुसऱ्याक हाडून पळयात, 5 वर्स तरी एक वेगळें राजकारण करात, एक राजकारण जें सामान्य मनशाक घट करतलें. हे विशयाचेर सगळें आतां गोंयभरान, गोंय कितें व्हडलें ना, प्रत्येकाच्या घरान चुलीन राजकारण शिजता. सो प्रत्येकाक खबर आसपाक जाय आपूण बाबा कितें करता आनी कितें करूंक सोदता. आज विचार करून जें कितें आसा तुमी तें पोन्ने खावन वेगळे तरेन येवपाक जाय.
सो आमी अशें म्हणूंक सोदता खंय तरी आज भुरगे शिकल्यात तेन्ना बरे विचारान फुडें वचून आपलें गोंय घडोवपाक तेंच्यांनी प्रयत्न करपाक जाय. आज गोंयांत मडकय सारके मतदारसंघान सुद्दां हें म्हाका जायना. एक सांग, तूं मडकय उबो रावलो, तुका त्रास केलो? त्रास केलो इन सेन्स त्रास करपाचो प्रश्नूच येना. मागीर तुका त्रास करूं ना जाल्यार तुका जिखून येवपाक कोणें हाडयल्लो? नो, जिखून येवपाची मेंटेलिटी कितें आसा? इलेक्शना टायमार पयसो वाटलो, लोक डायवर्ट जाले. इलेक्शना टायमारूच कसली आमिशां दाखयली. म्हाका अर्थ कितें म्हणलो तर मडकय सारक्या जागान ताजे कॉम्युनिटीन थोडे लोक आसात, तरी आसतना तो इतली मतां घेवन इतली वर्सां जिखून येता आनी बाकीचे पळय जे बारीक वर्ग आहा ते मत करनात दुसऱ्या कॅन्डिडेटाक. सो कॉम्युनिटीचो प्रश्न असो हांगा येना. इन सेन्स लोकांनी जागृताय करपाक जाय, स्वता भितर जागृताय करपाक जाय. पर्टिक्युलर तुमी सांगता प्रमाणे कम्युनिटी म्हटल्यार प्रत्येक कम्युनिटीचो जो विचार आसा, आज बहुजन समाजाची पार्टी एमजी म्हणटाले, पूण एमजीचो बहुजन समाजाचो स्तर खंय गेला? हो पार्टीन विचार करपाक जाय आशिल्लो, तसो पार्टीचो विचार जायना. मग हांव तोच प्रश्न तुका करता. तुवें म्हणलें तशें फोंड्या तांचे थोडे पॉकेट आहा, फोंड्या पेडण्या हांगा ते अजुनूय मगो पक्ष म्हणटा आहा. मगो पक्षाचो बाकी लोक आमी म्हणूं येता पयशे दिवन हे कॅन्डिडेट उबे रावतात, पयशे दितात, तिकेट मेळयतात, पयशे दितात, वोट मेळयतात. पूण मगोची म्हणून प्रत्येक मतदारसंघान 2,500, 3,000, 4,000 मतां आसात. ही कितें मतां म्हाका सांग? तांकां खबर ना ज्या पद्दतीन मगोचें राजकारण चल्लां, तांकां खबर ना ज्या पद्दतीन ढवळीकरान तो पक्ष आपल्या कब्ज्यान दवरला, तांकां खबर ना की मगोचें राजकारण हें अधोगती कडेन व्हरता गोंयच्या राजकारणाक. एक गजाल हें आसा की ते 2,500 पुरते ना, ते कळ्ळें तुका की एक तुका 1,500-2 हजाराचे मर्यादेन एक 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 लॉयल वोटर आसा. हय. तो सुदीन ढवळीकार किंवा दिपक ढवळीकाराचो न्ही, तो मगोचो लॉयल वोटर. कित्याक तांकां एक खबर आहा की बाबा ह्या पार्टी खातीर भाऊसाहेब बांदोडकरा खातीर आमची पिळगी शिक्षीत जाली. कळ्ळें तुका? पॉयंट. अति ग्रामीण भागाचो जो हिंदू भोस आसा तो आजुनूय ह्या पार्टीत म्हणजे शिव जर म्हणून, इट इज नॉट अबाउट तुगेले दिपक ढवळीकर सुदीन ढवळीकर, शिव जर म्हणून जाल्यार ताका आजुनूय तो एक हें जाता. कळ्ळें तुका? एक्सायटेड जाता. करेक्ट. कळ्ळें? आनी हो पारंपारीक वोटर. आतां फॉर एक्झाम्पल सुदीन ढवळीकर, हांव फक्त याद करून दिता तुमकां, सुदीन ढवळीकर हो पयलो मनीस आशिल्लो ताणें सांगिल्लें की रेव्होल्युशनरी गोवन्सा कडेन आमी संपर्क सादपाक जाय. कारण ताका खबर आशिल्लें की रेव्होल्युशनरी गोवन्स ही एकमेव पार्टी ही हिंदू बहुजन समाजा भितर इनरोड्स करपाक लागले आनी ताजो परिणाम ताका मडकय दिसलो. आनी पॉयंट इज दॅट की हें जें म्हणटा पळय की हांचो पराभव करप. पयली गजाल म्हणटा ती ज्या चळवळींतल्यान हांव येता, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी हो गोंयचो हितशत्रू, गोंयच्या अस्मितेचो हितशत्रू. ह्या भाऊसाहेब बांदोडकरान जेन्ना ओपिनियन पोल जालो तेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकर इंदिरा गांधी कडेन गेलो आनी तांणी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी ही काँग्रेसीन मर्ज करची म्हणून प्रस्ताव दवरलो. दीस इज वेल रेकॉर्डेड. Yes. हे सगळ्याच्या हातून कळ्ळें. बट मागीर जे कितें जालें पळय, ही एमजीची सूज काडप जाली. जे लिडर्स तयार जाले पळय, खास करून बहुजन समाजांतल्यान येवपी तरणाटे लिडर, तांकां हे आयते मेकॅनिझम मेळ्ळें टील 1990 टील 1995, जो मेरेन बीजेपी येना तो मेरेन. कळ्ळें? आतां मडकयचो जो प्रश्न आसा पळय की 2007 गोविंद गावडे रावलो, तो पिरवळान गेलो. 2012 रितेश रावलो, तो फोंडेच्या राजकारणान गेलो. ह्या लोकांनी सायजेबल मतां घेतली. कळ्ळें? की जो मेरेन आमचो वो प्रेमानंद बाब रावना तो मेरेन तुगेलो सुदीन ढवळीकर हालना थंयचो. म्हणजे ताका एक धक्को दिवपाचें काम हें आरजी पार्टीन केलें, हें मान्य करपाक सामकें. ओके. सो हे जे आसा पळय की दीस इज नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क हांकां ओडप. जसो हो दिपक ढवळीकराचो पराभव जालो, पिरवळानूय जालो आनी शिरोड्यानूय जालो, तसो तुका सुदीन ढवळीकराचो पराभव जावप ही इम्पॉसिबल गजाल न्ही. अँड दीस इज नॉट ओन्ली अबाउट दी एमजीपी. कारण मडकयचे जे डायनॅमिक्स आसा पळय, म्हाका याद जाता 2019 जेन्ना बाय इलेक्शन जालें. आज मगो व्हडल्यो गजाली सांगता न्ही की भाऊसाहेब बांदोडकरान हें प्रायमरी शिक्षण हाडलें, हें हाडलें. म्हाका याद जाता की 2019 सोशल मिडियाचेर सुदीन ढवळीकराक टॅग करून गोविंद गावडे हांणी सांगिल्लें की मडकयच्यो 5 प्रायमरी स्कूल्स, प्राथमीक शाळांचो फोटो घालून ती दशा दाखय म्हणून. कळ्ळें तुका? आज ही मडकय परिस्थिती आहा. सेम आसा. मडकय आज एकमेव तुका हे फॉरगेट अबाउट तुगेली हे तुगे प्रायमरी स्कूल्स, एक बस स्टॉप वो तयार जाला फाटले 25 वर्सान मडकय मतदारसंघान.
सो जी बारीक बारीक कामां आसा प्रायमरी हेल्थ सेंटर हे ती सरकारान लक्ष घालून जाली, पूण ज्यो बेसीक सुविधा थंयच्या नागरिकांक मेळपाक जाय त्यो आज मेरेन मडकय मतदारसंघात पाविल्ल्यो ना. हो फॅक्ट. जो कितें हांगासर फातर लागला पळय, फावंडेशन स्टोन आनी हें लागला, ते आजुनूय रवी नायकाचें नांव आसा. येस 100%. सो मडकय सारख्या मतदारसंघात हे जे आसा पळय लाचारीचे राजकारण. मडकय म्हाका तुका विचारून दिसता, मडकय मतदारसंघात रवी नायकान मुख्यमंत्री आसतना पयशे कितें काम केलां न्ही. पणजेन येदे व्हडले रस्ते नाशिल्ले, इतले मडकय आशिल्ले, बरोबर. तरी ताका उडयलो. ताजे उडोवपाचे ताजे वेगळे डायनमिक्स आशिल्ले. हांव तुका विचारता अशें की मडकय अशें वेगळे तरेची कालेत आसा काय म्हणून मडकय. येस, मडकय आसा, बिकॉज की मडकय हे तुगेलो तसो हाजो अजूनही थंय स्वाभिमानी लोक आसा तुका. बट तुजें कशें आसा, मडकयचो मतदारसंघ जर पळयलो, इट्स अ कॉम्प्लेक्स मतदारसंघ. थंय आउटवर्ड मायग्रेशनूय खूब जालां. म्हणजे हे तुगेले आतां दामू नायक सारके हे भुरगे आहा पळय, तांची एक पिळगी तुगेली आडपयच्यान मायग्रेट जाल्ली, कळ्ळें. सो इट्स अ आउटवर्ड मायग्रेटरी खूब जाल्या, मडगांव खूब आसात. हय. आनी दुसरी गजाल समजुपाक जाय की हो मडकय भाग हो अति ग्रामीण भाग. हय सारकें. ते ग्रामीण भागाचें जे मॉडर्नायझेशन जावपाक जाय, मॉडर्नायझेशनाचो पयली गजाल म्हणटा ती शिक्षण वेवस्था. अजून मेरेन मडकय ही तुगेली बेसीक शिक्षण वेवस्था अजून मेरेन सारकी ना, हे आमी मान्य करपाक जाय. दॅट इज द बेसीक थिंग. आनी हांगासरलो जो लोक आहा पळय, तो तुगेलो शेती करपी, नुस्तें पाकपी, ह्यो सगळ्यो हो एरियांतलो भाग, ताका जो एक मार्केट एक्सेस दिवपाक जाय आशिल्लो पळय, ज्या पद्दतीन हायवेचो क्रिस क्रॉस वचून जर फोंडेचें राजकारण पळयलें, तातूंत थोडे तुका मार्सेल आनी ही माड्डो ती हातून हायवेची एरिया डेव्हलप जाली, म्हणून प्रियो मतदारसंघ डेव्हलप जालो. फोंडेचे तुका क्रिस क्रॉस तुगेलो हे जाता, हायवे क्रिस क्रॉस जाता म्हणून फोंडा डेव्हलप जालो. शिरोड्या तुगेलो मायनिंग बेल्टा कडेन वता म्हणून तुगेलो शिरोड्या डेव्हलप जालो. तसो तुका मडकय कितें जाल्लें दिसना, कळ्ळें. सो त्या खातीर मडकयचे जे मूलभूत प्रश्न आसा ताका आवाज मेळिल्लो दिसना. आनी हें मागीर तुगेलें सुदीन ढवळीकराचें राजकारण, कळ्ळें. म्हणजे तुका मतदारसंघान कांयच पळोवप ना आनी आपलें फक्त एक मंत्रीपद ते घेवन बसप. सो हे तरुण भुरगो, म्हाका सांगात प्रेमानंद बाब, तरुण भुरगो मडकयचो, तुवें म्हणटा तसो 40 वर्सां जाता की तो सोंपता म्हणून. हय. तो त्या तरुण भुरग्याक जशें गोंयांत जालें, देशांत जालें, सगळे कडेन एक तरुण भुरग्यां भितर एक उर्बा आसता, उत्साह आसता आनी एक आक्रमकता आसता. ही मडकयन भितर कित्याक दिसना? फक्त कांय कोणे कितें पयशे दिले राजकारणान थंय फाटल्यान वचप, हें मातशें विचित्र दिसता म्हाका. विचित्र म्हणल्यार विचित्र दिसता तें. म्हणजे आज उदाहरण घेतलें जाल्यार आज मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी पळय आसा, कुणयच्यान स्टार्ट जाता ती सारकी तळावलेच सोंपता. सगळे बेल्डाचे लोक, एक तरी नुस्तेकार धंद्याचे लोक, आनी दुसरें म्हणल्यार शेती ही टोटली मडकय मतदारसंघात नश्ट जाल्ली आसा. आनी तोच शेती हो तेंचो मेन कोणो आशिल्लो, म्हणजे धंद्यातलो एक कोणो आशिल्लो, जे शेताचें उत्पन्न काडून आमी भायल्या लोकांक पावयताले. तें आज मडकयचें तशें सगळें सिस्टम ही आसलेलें आसा आनी सगळी शेती सगळी पडीक पडलेली आसा. आनी उदाहरण घेतलें जाल्यार आज मडकय गांवांत जे कितें आसा लोकांक सुविधा म्हणटा, हेल्थ म्हण जावं बाकीच्यो फॅसिलिटीज, रस्ते म्हण, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट म्हण, जावं ग्राउंड्स म्हण, अशें सिस्टमॅटीक अशें कांयच दिसना. सो भुरगे म्हटलें जाल्यार अशें आतां खसल्या व्यसनान जावं नाका त्या आहारी गेल्ले भुरगे आमकां दिसतात. हें जावपाक जायना. पूण तुजे सारको मनीस जो खडेगांठ उलयता, ताका एक राजकीय विचार आसा, थंय अशे तरेची आक्रमकता राजकारणान कित्याक हाडना? आक्रमकता येतली, पूण लोकांचे खंय तरी विचार बदलोवपाक जाय. प्रत्येकाचे विचार बदलतले तेन्नाच मडकय म्हण जावं गोंय म्हण जावं आमचो देश असो बदलतलो. ते विचार येवपाक जाय, विचार येवपाक टायम आसा. युगांक देशभर आनी जगभर एक युवकांचें एक आमकां एक आक्रंदन दिसती पडटा, आतां कॉक्रोच पार्टी. हे सगळे पळय ज्या पद्दतीन आतां दिसता, नेपाळान बदल जालो, बांगलादेशान तांणी सरकार उडयलें, कितलेशे देशान तरुण भुरगो आक्रमक जावन रस्त्यार आयला, एक वेगळो राजकीय विचार मांडटा. कारण हे सगळे पळय जे जाणटे पॉलिटिक्स आहा न्ही, ते जाणटे पॉलिटिक्स भुरग्याचे प्रश्नूच विचारान घेना. भुरग्यांचें अस्तित्व कितें, तांचो फुडार कितें, हाच्या संदर्भान जाणट्या राजकीय पक्षांक तांचो फ्युचर दिसती पडना, किंवा तो फ्युचर काबार करचे नदरेन हे सगळे जाणटे पक्ष आनी फुडारी काम करतना आमकां दिसती पडटात.
ताजे विरुद्ध बंड गोंयान केन्ना जातलें? ना एक गजाल हा की ज्या परिपेक्षान तुम्ही हो प्रश्न मांडलो कॉक्रोच पार्टी आनी येते कळ्ळें, हे जे जेन्झी प्रकरणां जेन्झी जे हें आसा पळय प्रकरणां पळय कळ्ळें, इट्स अ व्हेरी डायनमीक थिंग. हें केन्ना कितें करीत म्हणून तें सांगून नजो. दुसरी गजाल कशें आसा की आजुनूय लोक रावले की केदें मोटें तरी आंदोलन जातलें, भुरगे भायर येतले, हें जातलें तें जातलें. ज्या पद्दतीचे जेन्झी आंदोलनां जाले, वेदर इट्स नेपाल, बांगलादेश कळ्ळें, इंडोनेशिया, वेर एवर इट इज कळ्ळें तुका, जे जेन्झी आंदोलनां जाल्या ती तशी अशी भायर येवन आनी हें येवन जावना. हातूंत सोशल मिडिया हॅज प्लेड अ वायटल रोल. आनी हें कशें आसा की धुमसता आनी एक दीस अचानक भायर येता. आयची जी कॉक्रोच पार्टी जी आहा पळय हें विघटन, दीस इज अ डिझरप्शन कळ्ळें. म्हणजे ज्या पद्दतीन पार्टी, ज्या पद्दतीन पारंपारीक राजकारण चलता ताका डिझरप्ट करून वेगळो प्रवाह हाडपी हें राजकारण. आतां फॉर एक्झाम्पल आरजीचो जो मुद्दो घेतलो पळय, आरजी इज ऑल्सो डिझरप्शन. सारकें. आरजी ही पारंपारीक पार्टी न्ही, बरोबर, वेदर यू लायक इट ऑर नॉट कळ्ळें. बरोबर. तांणी एक राजकारणान नवो प्रवाह हाडलो कळ्ळें. दुसरी गजाल हे जे म्हणटा पळय भुरग्यांचे जे प्रश्न आहा पळय, यू कॅनॉट, जेन्झी इज नॉट अ मोनोलिथ, हो एक प्रकार न्ही. आतां जसो प्रेमानंद बाबान विशय सांगलो पळय 40 वर्साचे हातूंत, इट्स अ फॅक्ट कळ्ळें. आज ग्रामीण वाठारांत जो एक गडूळ वातावरण जें जालां पळय तुज्या धंद्या खातीर हें कर, फॉर एक्झाम्पल ड्रॉप आवट रेशो ग्रामीण भागाचो कोणूच उलयना. तो 9वेक फेल जाता, 10वेक फेल जाता, 11वेक फेल जाता कळ्ळें तुका. आज ताजें वय वर्स 25-30 कळ्ळें, लग्न जावन बसला, कांय रोजगाराचें साधन ना कळ्ळें तुका. ह्या भुरग्या कडेन पळयता कोण? सो गोंयचो जो प्रश्न जो आसा पळय, आमकां दिसता की गोंय हे एज्युकेटेड राज्य कळ्ळें तुका. आमी साक्षरतेचें प्रमाण तुगेलो स्कूल एनरोलमेंटान जाता, स्कूल पास आवटान जायना. गोंयचो प्रश्न आजुनूय मागासलेल्या वर्गाचो प्रश्न आसा कळ्ळें तुका. आजून शेती म्हणटा तो आनी मडकयचें उदाहरण गेलें, बिकॉज वी कम फ्रॉम अ सेम बेल्ट कळ्ळें तुका. शेती आज खरीच तुगेली प्रोडक्टीव आसा, शेतीचे रिफॉर्म अशें सरकारान फाटल्यान उबें रावपाक जाय. सरकारान तांकां मदत करपाक, शेती उरतलो जाल्यार ताका त्या घरान एक सरकारी नोकरी येता, ताका फाटबळ मेळटा, ताका प्रोडक्शनान भितर सामील करतात, ताका तुवें म्हणटा तशें ताजें म्हारग जावन ताजें धान्य विकतो घेता, लोकां मदीं पावयता. हें सगळें सरकारान करपाक जाय न्ही. नाही, सरकाराच्या परस कळ्ळें तुका की सरकार इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ सोसायटी. आमी खंयचे लोकप्रतिनिधी धाडटा तो प्रश्न आतां परत तोच आयलो. एक्झॅक्टली. आमी ते म्हणटा न्ही लाचारीचें राजकारण. टू सेलेब्रेट डेमोक्रेसी, एक बरो कोट आशिल्लो, टू सेलेब्रेट डेमोक्रेसी म्हणजे लोकशाही, जर लोकशाहीचो उत्सव मनोवपाक लोकांक गरीब करचें पडटलें कळ्ळें. एक असो तरेचो वर्ग तयार करचो पडटलो की जो तुका तो सेलेब्रेट करतलो डेमोक्रेसी कळ्ळें तुका. आनी ही तुगेली आयची ही दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ इट. ओके प्रेमान भाऊ, आमचो प्रोग्राम सोंपत आयला. आमी मोगोचेर उलयतात आनी मोगोचो पर्याय कितें, मोगो पक्ष उरतलो काय कितें, गोंयच्या राजकारणांत तांचें अस्तित्व कितें, हें सगळें उलयता आसतना आरजी पयर स्थापन जाल्ली पार्टी मरे. आज तुमी अस्तित्वाच्या कड्यार उबे आहात. पक्ष उरतलो काय ना म्हण लोकांक खबर ना. मनोज उबो रावलो, मनोज ताका गाडी घालता, तो मनोजाक बरो म्हणटा, पूण ताजो फ्युचर कितें आसा ताकाच खबर ना. इंटरनल घरान खूब कितें दूषित वातावरण घरान तुम्ही डायरेक्ट तुमचो मनोज परत डायरेक्ट व्यासपीठार येता आनी दुसऱ्याक काबार करून उडोवपाचें भाशण करता. हें घरांतलें घरान आसा सगळें. अजून कांय मोटें कांय जावना. पार्टी आसा, पार्टी उरतली आनी पार्टीचें जें विजन आसा गोंया खातीर तें फुडें वतलें. मतदार जो पळय तुका आतां 4,000 मतां पडली, फुडल्या वेळार तूं उबो रावलो जाल्यार लोक चिंततले न्ही, अरे ह्या पक्षान कितें धड आहा काय म्हणून. धड ना, धड आसा, सगळ्यो गजाली सिस्टमॅटीक आसा. म्हणजे घरांतल्या घरान वाद विवाद हे जातात, पूण फुडें गेले जाल्यार आरजी पार्टी उरतली हें आमकां खबर आसा. म्हणजे इंटरनल हांव लिडर कोणाक म्हणटा, मनोज परबाक म्हणटा काय विरेश बोरकाराक? मनोजूय परब लिडरूच, जावं विरेश बोरकार होय लिडरूच. जे गोंयचे भुरगे आसा 5 वर्स जावना तो पक्ष सोडून गेलो तुमचो मनोज. ना, ही लिडरशीप ताणें घेतलेली, ताणेंच पार्टी फॉर्म केल्ली, जावं NGO ताणेंच फॉर्म केल्लो आनी फुडें वचपाचे विचार आसतले. म्हणजे जनरली गोंया खातीर ही पार्टी फुडें सरलेली आनी गोंयच्या विचारान फुडें रावतली. आनी आमी सांगूंक सोदता हो रिजनल फोर्स आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी, ही गोंया खातीर काम करतली. ओके युगांक म्हाका तुजो निमाणो स्टेटमेंट जाय. मोगोक फ्युचर आसा आनी गोंयच्या सारक्या राज्यान मोगो जाय आमकां? मोगो पयली गजाल म्हणटा ती मोगो इज अ व्हेरी रिग्रेसीव पार्टी.
ही पुरोगामी पक्ष न्ही हो, प्रतिगामी पक्ष. सो त्या खातीर 21व्या शेंकड्याच्या गोंयच्या राजकारणात मगो सारक्या पार्टीक स्थान आसपाक फावना. कळ्ळें. मगो पार्टी वो MG इज अ ब्लॅक स्पॉट इन 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 गोवाज डेमोक्रेसी. आणि मगो पार्टी जर सगळ्यात मोठे कोणाचे जर नुकसान करता न्ही, अति ग्रामीण अति मागास बहुजन समाजाचो जो वर्ग आहा पळय, कळ्ळें, त्या वर्गाचे सगळ्यात मोठे नुकसान हे मगो पक्ष आणि त्या पद्धतीची तांची ध्येय धोरणां आसा ही लाचारीची. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू युगांक. तुवें एक निमाणें आपलें कितें उलयलें न्ही ताजेर हांव कार्यावळ सोंपयता. मगो पक्ष बहुजन समाजाचो पक्ष म्हणून स्थापन जाल्लो. आज बहुजन समाजाक कितें लाव ह्या पक्षा पासून मेळटा काय कितें, गोंयच्या राजकारणाक हो कितें विधायक अशें एक वळण दिता काय कितें, गोंयच्या अस्तित्वाचेर जेन्ना वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित जातात तेन्ना ह्या पक्षाचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें, ह्या प्रश्नाची जाप दोगूय जाणांनी दिल्ल्या. तुमी ती जाप सोदपाची आसा. युगांक नायक आनी प्रेमानंद बाब गावडे तुमी दोगूय जाण ह्या कार्यावळीन आयले, तुमी परखड उलयले. आमी फक्त कोणाचे अस्तित्वा समजून व्यक्तिगत कांय उलोवंक ना. आमी गोंयच्या राजकारणाची सडेतोड मतां मांडटना अशे तरेचे विचार येवप स्वाभावीक आसात. म्हूण तुमकां हांव परत एकदां गोमंतक टीव्हीचे वतीन तुमचे उपकार मानता. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.